आयतार वास्को म्हालांत समीर गोसावी हाका सेल्फ एक्सिडेंटान आगताक मरण आयलें. समीर गोसावी हो फाटल्या 25 वर्सां सावन रस आमलेटीचो वेवसाय करतालो आनी रस आमलेट पुराय वास्कोत ताची फामाद आशिल्ली. तो एक्सिडेंट सेल्फ एक्सिडेंट म्हणजे जाल्यार हांव तेच्या फुडें आसलो, तेच्या फाटल्यान आनी कोण एकलो भुरगो आसलो. ते कितें केलें तेणी ब्रेक मारलो की ते गाडी तेजी तो हँडिकॅप, ताका एक पांय ना जाल्यार तो तकलेन पडलो आनी तो हॉस्पिटलान हाडटा पयलीं तो एक्सपायर्ड जालो कित्याक ते ब्लिडींग खूब जातालें. तूं आलो थंय? हांव थंय आसलो त्या स्पॉटाचेर. सेल्फ एक्सिडेंट. थँक्यू. वायट गजाल समीर म्हणटा तो आत्ता एक्सिडंट जालो म्हटल्यार 15 मिनटां पयलीं आमी हांगा येयले चिखल हॉस्पिटलान. ताका ऑलरेडी डेथ म्हणून घोशीत केलो डॉक्टरान. आनी बरी वायट गजाल, हो समीर म्हणटा तो एक फामाद वास्कोन एक रस आमलेट करपी म्हणून एक फेमस, आनी लोक सगळेच वास्कोकार, सगळे जाणटे आसूं भुरगे आसूं तेचे कडेन वचपी आनी 25-30 वर्सांनी तो धंदो चलयता. खरीच वायट गजाल वास्कोकारां खातीर. आनी घडपाय कित्याक घडलें तें कारण खबर ना. आतां बॉडी पोस्टमॉर्टमाक व्हरता म्हणून सांगला पुलीस स्टेशनार जाल्यार. आनी हांव आत्तां आमच्या दादीन दिपकान सांगलें अशें, आयज काल गाडयांचे एक्सिडंट करता. आमच्या वास्कोचो एकटो काल तरणाटो आनी एकटो भुरगो एक्सपायर जालो, तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान कामाक जालो. आमी इतलेंच आव्हान करता तुमच्या माध्यमांतसून, भुरग्यांनी स्लो चलोवपाची, कित्याक इयर एंडींग जाता 31 जाता, डिसेंबर जाता, जानेवारी येतली. कोणी तुमी वाचता जावन तेजें एक हें ना, पूण कित्याक फाटल्यान कोण तरी फॅमिली आसता ती तुमचे काळजी खातीर हें करता, कोणाक डिपेंडेबल आसता. पूण इतलीच मागणी करता बा गाडी तितली आहा तितली स्लो चलोवपाची असलें आनी फुडें जावपाचें न्हू. वायट गजाल जाली आमच्या खातीर वास्कोकाराक दिवपाक. समीर आज सगळे जण वळखतात, अख्खे वास्कोकार वळखतात. तो सगळं एक बारीकसो त्याचं गाड आणि हांगा लोक पळोवंक शकतात ते इन्सिडंट सेल्फ एक्सिडंट जाल्यार म्हणटा. तो म्हाका खबर ना, ताका ऑलरेडी तेजो पयलीं पांय काडलेलो. तर एक सिंपथी ताका आसलेली. सगळे वास्कोकार हांगा एक दुकान आसा आनी ते हांगा येयलेले हॉस्पिटलान येयल्ले आसा. तो सेल्फ एक्सिडंट जाल्यार आनी तेजें आत्तां डिक्लेअर केल्लेलें आसा, जस्ट डिक्लेअर केल्लेलें आसा. सो आमी सगळे शॉक जाल्लेले आसा. आमी डिसिजन सुद्दां घेवपाक शकना कितें करपाचें सगळ्यांक पडटलें आसा. आज जे फॅमिली मेंबराक आमी मॅसेज दिवंक ना, म्हाका खबर ना कितें करपाचें आहा पळय. आयज हांगा पंचनामा चालू आसा आनी दुखेची गजाल आसा. आयज आमी एक पळयला कालूच एक एक्सिडंट जालो कुठ्ठाळी, आयज परतो हांगा जालो. एक मॅसेज तुमच्या माध्यमांतून सांगता, इयर एंडींग आसा, लोकांनी गाडी चलयता पळय सेफ चलोवची. जाल्यार हेजे नाका जावंक शकता.